ऑफिसातले काम बेगीन सोपून हांव भायर ना सो आमी एकटोच बसपा. म्हजे खातीर 20 वर्सां जालीं आमच्या लग्नाक. नवीनच आयकतल्या कोणाकय दिसत काल पयलींच लग्न जालां आमचें. खरेंच सर 20 वर्सां उपरांत तुज्या विशीं तीच वो तोच न्हू तेच नावीन तीच वचून पळय. ए बस न्ही. दिसभर फक्त बसप. बसप ही मायापती आनी हांव ह्या घरांतली सारावती. अशें कशें गो तूं सर? कितलेंय सूख आनी तुज्या म्हऱ्यान वतलें जाल्यार सुद्दां तूं तशेंच कळकळून अशें केन्ना हास्यच ना. तीच तीच स्मायल. कॉलेजीच्या वरांडात वरांचे वरां दिसतो उबो रावन तुज्या ह्या एका स्मायली खातीर. तीच स्मायल. म्हाका सामको पिसो करता. सर सर तूं तशेंच आसा. तुका 40 वर्सांचें अशें कोणूच म्हणचो ना. आजूय ऑफिसान काम करता आसतना तुजे विशीं अचानक पोट जागी जाता आनी हातांतलें काम थंय सोंपून हांव धांवत घरा येता. उलयलें कितें तरी अशें पळयत कितें राव. पळयत रावपा बगर आनी दुसरें कसलें काम आसा? दिसभर फक्त पळोवप. सकाळ जाली म्हणटकच जें पळोवप तें रातचो दोळो लावा म्हणसर फक्त पळोवप. सारा घरांतलें काम चड पडटा तुजेर. भुरग्यांचे कितें प्रॉब्लेम पळय तुका जाय जाल्यार तूं आनी कामवाली दवर. पयलींची एकटी आसताली दुसरी कित्याक म्हाका भायर भितर उखलून हाडपाक काय कितें? मागीर तुका जाय तरी कितें? तूं माग दी म्हजे कडेन. तुवें मागलें आनी हांवें दिलें ना अशें चुकून सुद्दां केन्ना घडना. तुवें इतलें कमयलां आनी इतलें घरभर हाडून दवरलां की म्हाका मागपा सारकें अशें आनी कांय दवरूंकूच ना. खरेंच सर फाटले 20 वर्सां तुवें घरदार भुरगीं म्हाका हांकां अशे रितीन सांपोवन गेलें की म्हणजे एडवर्टायजमेंट फिल्डान काम करता आसतना म्हाका घरची चिंता हुस्को जबाबदारीचें कसलेंच टेन्शन म्हाका केन्नाच घेवचें पडलें ना. आमी लग्न जालीं तेन्ना थोड्याशा पगाराचेर नोकरेक आशिल्लो हांव. आज त्याच कंपनीच्या मॅनेजमेंटाच्या अधिकार पदाचेर पावलां तो फक्त तुका लागून. तूं म्हजी उर्बा, तूं म्हजी शक्त, म्हज्या कर्तृत्वाची उंचाय. आय एम प्राऊड ऑफ यू. आय लव्ह यू डियर. आय लव्ह यू व्हेरी मच. तूं भोगीच भावना आसता का म्हण? तुज्या येसांत म्हजो वांटो आसा, तुज्या कर्तृत्वान म्हजें बळगें आसा. हें सगळें फट. म्हणजे हांव फट उलयता अशें म्हणपाचें आसा तुका? हें सगळें तुका खूश करपा खातीर उलयता अशें दिसता तुका? ना ना, तुज्या उलोवपांत प्रामाणीकपण आसा. हां. तुका मना पासून जशें दिसता तशेंच तूं उलयता. पूण तुजें कितें उलयता तातूंत तथ्य ना. तुजे येसांत तुजोच वांटो आसा, तुजेंच कर्तृत्व आसा आनी तुजीच बुद्धीमत्ता आसा. तें आज मेरेन घेतिल्ल्या उंचायेंत म्हजो कसलोच वांटो ना. म्हजें कसलेंच कर्तृत्वय ना तातूंत. ना सर तुज्या सांगातान म्हाका सदांच उमेद मेळ्ळ्या. म्हजो आत्मविश्वास दुप्पटीन वाडला. तूं जर म्हज्या जिणेंत येवं नाशिल्लें न्ही. वय मळबांत झोपूय घेवपी गरुडाच्या पाखांतलें बळ हें फक्त ताजें स्वताचें आसता. सकाळी घोटेरांत चिवण्याच्या चोची भरीत बशिल्ल्या आवयच्या पाखांतल्या बळा कडेन वा त्या पिलांच्या पाखांतल्या बळा कडेन त्या गरुडाचो उडपाचो कसलोच संबंद नासता. म्हजे येसांत हाजो वांटो आसा, ताजो वांटो आसा हें एक औपचारीक उलोवप. दर एकल्याचें येस हें फक्त ताजें स्वताचें आसता आनी त्या येसाची खुशालकाय, ताजो अणभव आनी ताजें सूख घेवपाची पुराय रूच तो एकलोच घेवंक शकता. दुसरो आनी कोणूच घेवंक शकना. सारा आज हांव जो कितें आसा म्हाका मेळिल्लीं प्रमोशनां म्हज्या एडवर्टायजमेंट फिल्डांत म्हाका मेळिल्ले पुरस्कार त्या निमतान आमी दोगांयनी केल्ली देश विदेशांतली भोंवडी आमच्या दिश्ट लागपा सारक्या सुखी संवसारांत तुका मन धादोशी करपी असो आनंद केन्ना मेळ्ळोच ना. तशें न्ही रे मन. कशें? म्हाका खोस मेळ्ळ्या. म्हाका जें जें कितें जाय तें तुवें सगळें हाडून दिलां. हो बंगलो, गाडयो, पयसो, 2 कुडेस्त भुरगीं सगळ्यांचो आनंद घेतला. पूण कितें? उलय उलय सर. पूण असो मनांतल्या मनांत चिड्डून दवरूं नाका. म्हज्या जिणेंत येत सावन एक पूण तुज्यान खंय तरी असो लिपून समज 2 भुरगीं बरीं मळबांत घुंवपी पतंगा कडेन हसतात, उडयतात, नाचतात. परतून पूण त्या दोगूय भुरग्यांची उमेद आनी खोस एकसारखीच आसता. एकाच्या हातांत पतंगाची दोरी आसता, त्या भुरग्याची उमेद आनी खोस वेगळी आसता. कडेन रावन ताळयो पेटपी भुरग्या कडेन हांवूय हांसता, खिदयता, रंगूय वता. पूण हातान दोरी घेवन मळबांत पतंग उबोवपाचो, ताका जाय तसो झेलोवपाचो आनी दुसऱ्याचो पतंग विशालकायेन तोडून उडोवपाचो हें कसब दाखोवपा पासून मात हांव
विसूक होते फाटले 20 वर्सां अशें कशें गो तुझा हांव तूं निमा केदार आमचें घर सुखा समाधानान जगपी आमचें हें कुटुंब ताचो आनंद उपभोगीत सुंदर अशें जगपाचें सोडून तूं अशें कितें तरी चिंत्ता न्ही तेन्ना रियली हांव गळसणून वता ना आतां आमकां कसले तरी त्रास हो कोण तरी आमकां सतायता वा सतत कसले तरी दुखणें आसा भुरगीं पिड्टात वा जाणट्या मनशा खातीर आमकां मेकळेपणान जगूंक मेळना अशें कांयच ना तरी तूं इतलें निराश तृप्त कशें सगळें यू डू वॉट एव्हर यू लायक पण तूं तुजें बरोवप परत सुरू कर 11वी 12वी शिकता आसतना फक्त 2 वर्सां तुवें वृत्तपत्रांत पार्ट टायम म्हणून काम करून नांव सोडलां तुजे बरे लेख आनी मानावळची कल्पना हाच्या खातीर तुका राज्य पुरस्कार फावो जालो तूं तें परत सुरू कर भुरगीं आतां व्हड जाल्यात तूं झुकून ती जर्नलिझमच्या क्षेत्रांत हे आता सगळें शेणून बसला हे सारा हातान पेन घेतले तरी वराची वरा तशेंच बसून उरता मनाची सृजनताय हाताची कुशळताय सगळ्याच वगडात बसला हे कशें शक्य आसा वयाच्या 18व्या वर्सा लग्न आणि रोखडोच केदारचो जन्म म्हाका पयलींची 7-8 वर्सां कसल्याच परिस्थितीत भुरगे नाका आशिल्ले तुका तेन्ना हांवें तशें सरळ सरळ सांगिल्लें म्हाका म्हजो करियर घडोवपाचो आशिल्लो सारा त्या गजालीक आतां 20 वर्सां जालीं घडिल्लें घडून गेलें मान्य आसा म्हाका तूं म्हणटा तें तुजी अट पळपाची हांवें तुका प्रामाणीकपणान उतर दिलें ताची याद जाता म्हाका पूण सिमला मसुरीच्या त्या संघाच्या कुशीत आमी इतली बुडून गेली की दीस केन्ना रात्रीच्या कुशीत रिगलो आनी रात फुलता फुलता पुनव केन्ना पाकले तें आमकां कळ्ळेंच ना आनी जें घडलें तें आमी दोगूय जाण आडावंक शकलीं ना हांवें हें अशें मुद्दाम करून तुका फटयलें तुज्या करियरा पासून तुका बळी तोडलें म्हज्या दादलेपणाक कोणाक मुखार तुज्या हांवें अटीची परवाच केली ना अशें जर तुका दिसता आसत दिसता जाल्यार भुरग्यांचो सपोर्ट घेवन सांगता हांव तुज्या अटी कडेन प्रामाणीक आशिल्लो प्रामाणीक रावपाचो यत्न करता आनी निमणे तुज्या दादलेपणाचो जय जालो हांव हारलें सारा सारा वा दादलेपणाचो आरोप फाटी घे प्लीज फाटी घे दादलेपण पुरुषार्थातले दादलो आनी बायल हांचे मदीं द्वेष पातळावपी हे शब्द फाटी घे सारा तुका कितेंच करपा पासून केन्ना जाणवना तूं सदांच म्हज्या मातशें सकल उरचें अशें खंयच्याच भावनेन हांव केन्ना वागलो ना सारा तूं अपंगूच जाल्ल्या वरी जावं नाका तुज्या आंगात लिखाणाचे बरे गुण आसा ते घ्यानी तूं मुखार वच ते गुण आतां मरून गेल्यात न्हय आंगातले गुण मरून वचूंक शकना सारा तुका अख्खें मळ उक्ती आसा तूं मेकळेपणान तुजें कर्तृत्व घालय आंगातले गुण मरतात न्हय वर्साचे 12 म्हयने फुलपी सदाफुलीक लेगीत एसी रुमान हाडून कितलेय सारे उदक घाले न्ही तरी फुलपाचे सोडूच कळे लेगीत येना भुरग्याचा आवाज ना टीव्ही वयली रडणं कुकराचं सिटींग अरे घरात म्हणतात ते सदांच लहान भुरग्यावरी बडबडत राहूंक जाय जितले घर उलयता तितली घराची खोस वाटता बाबा भुरगीं अजून येवं ना हांव आनी सारा हांगाच उलयत बशिल्लीं ते भितर गेले आनी एवढे तूं भितर चल अपूर बायच्या नात्राक मेळटलो तांचे बरोबर गजाली मारतलो म्हणून हाका म्हणलें चल मनागेर वचून तासभर गजाली मारुया बाबा कशें आसा वॉकिंग करून सामको दमिल्लो पण तुका पळयलें आनी एकदम फ्रेश जालो ए भाई इतले कतकतीत उदक पिनाता हांव दोतोरान एकदम कडक वत आसा हाजे फुडें गरम उदक बंद तिखट मिरसांग खावप बंद हाजे फुडें गरम पूण अशें दुगदुगीत उदक हाडपाचें ए सारा तूं बस न्ही म्हाका जाय पडल्यार मागीर मागून घे ना बाबा आई येऊ ना कितें रे बाबा आई शिवाय ही बाबा गाडी केन्ना भोविल्ली पळयली तुमी तिकाच घेवन दसरागेर गेलो नोकरेक लागून बरोच काळ हांव तुजे पासून पयस उरलो नोकरेंतल्यान नोकरो जायत पासून फकत तिका सूख दिवपाचें काय भरपूर सूख ती कितें म्हणटात तें तूं खरें सांगू सारा एकाद्राचे जिणेंत अशी बायल सांगाती म्हणून मेळप हाजे सारकें दुसरें सुखूच आसूं शकना हे
मनात घडयले माझा संसार घडयला म्हाका घडयला माझ्या संसारातल्यो अनेक अडचणी प्रसंग तिने अशा रितीन सोसल्यात की म्हाका केन्ना काय जाणवलं आणि हे सगळं सोसो प्रसंगात तोंड दिवप तेही बी डोळ्यात एक दुखाचं थेंब हाडी नसतं घर संसार सांभाळप म्हणजे नोकरी करीत प्रमोशन घेत वेगवेगळी पदं सांभाळपा इतले नक्कीच सोपे नसतात मन ज्या दिवसा तुझी आई या जगातल्या नव्हती त्याच की आपण या जगात असतो ना हा जगू शकतो ना रे तिच्या बघा शी इज माय ऑक्सिजन बेटा म्हजे बघा जगू शकतो ना आई आई होत ना खंय तू आता खय हांव खड्ड्यात वतले हांव त्याच खड्ड्यात येतलो मोठा दिसावणार का वतले हांव थंय सुद्धा येतलो अशें हांव नर खात आशिल्ले लेडीज टॉयलेट वचून बसतले हांव थंय येतलो खंयच्यो बायलो धोडायतले तुका कितें तू असताना कोणाक कापसतात असं थंय म्हाज्या वांगडा हात लावपाची म्हणजे हांव मेले तरी तू माझी फाट सोडचो ना तर रात सोडचो ते सिगरेट ओडचो ना न्हय मैत्री फाटले 4 महिने हांवें आतां सिगरेट तरी घेतल्या ना मित्रा सिगरेट सोड ना जाल्यार म्हाका सोड अशें म्हणना बरोबर त्याच खिणा कातातली सिगरेट मोकून भायर मारली ती परत त्या 2 बोटां मदीं घेतलीच ना खरेंच मित्रा तुझे कौतुक करचे तितले थोडे पूण मित्रा ज्या सिगरेटीन तुका म्हजे पासून भुरग्या पासून घरा पासून पयस आसतना सदांच सांगात दिलो तुज्या मनाक बेचैनींतल्यान सोडयलो तुजो वेळ पासार केलो तुका सतत जपलो त्या सिगरेटीक तू एका खिणात पयस केली हांवें सांगली म्हणून फाल्यां कोणी तुका म्हाकाय सोड म्हणून सांगता म्हाकाय पयस सोडटलो तुझ्या मनात हो विचार म्हजे विशीं इतलो अविश्वास आमच्या दोगांमदीं मैत्री तुवें सिगरेट सोडून दी म्हणिल्ल्या शब्दांनी जो अधिकार जी आत्महत्याची शक्ती आशिल्ली ती आनी कोणाच्या उतरांनी आसत म्हजे खातीर मैत्री तू फकत म्हजी घरकान्नूच न्ही अगं तू म्हणजेच हांव आणि हांव म्हणजेच तू आम्ही दोघां म्हणजे हे मित्रा रोकडोच कसो रे तू असं भावना वयसता आम्ही अशी नाटकां सदांच करतात काय ना घराकडे पण तरी असताना जसे जसे वय वाटता तसे तसे काळाचा दड मारून राविल्ली विहाते वाढत वता मैत्री सारा तो मन आणि आजो बापूय सामके गोगल गाय गो बाय दादल्यांनी चड भावूक घातले न्हय एखादी महाभयंकर बायल मनशेच्या आता असलो दादलो सापडत जाल्यार ताचें कांय खरें न्हय कितें गो सारा आई म्हणजे हांव महाभयंकर तर अगो तू महाभयंकर आशिल्ले जाल्यार आमचें मन असं आमकां घट्ट पळोवपा मेळटलें आशिल्लो हांव सदांच आमच्या मनाक सारान वेवस्थीत सांबाळ आता तू महाभयंकर आशिल्ले जाल्यार फाटले 20 वर्सां तुमच्या भांगरा सारको संसारूच उबो जावचो नाशिल्लो आय एम प्राऊड ऑफ दिस रियल आय एम प्राऊड आई कित्या खातीर आयली तुमी दोतोराक गेली कशें आसा तुमकां म्हाका हागो हो आनी हांव दोगांय बेकार वेळ तर वचूंक जाय गेली दोतोरागेर आनी मातशें जळार चाबून दाद उडयल्यार पुरो हागेलो आनी वेळ ना चल दोतोरागेर दोतोराक दाखयलें म्हणजे मनांतलो भंय तरी पयस एक तर वय जालें म्हणजे शाळे मनशान रिस्क घेवची न्ही एक शीक लेगीत चडायली जाल्यार दोतोराक खूबच दाखया दाखय सत्त सत्त म्हाका दोतोराक दाखयतलो जाल्यार दाखय हांव कांय चूक करिना म्हाका आवडलो तो दोतोर ताका हात लागतकीर बरें दिसता आवडलो म्हणजे बरो दोतोर रे मित्रा मदींच तपासपाच्या नांवान मेळ ते हात लायलो
सदांच दोतोराक दाखयलें म्हणजे दुयेंती पडपाचो प्रश्न ना. मागीर यमराजाक येवपाक दोनूच वाटो उरल्यो. एक तर रस्त्याचेर अपघाताच्या निमतान नाजाल्यार कोणी गुळी घालून मारलें. तूं म्हजी कितलेय फकाणां कर पूण हांव तुका दुयेंत पडत कसोच दिवपाक सोदना. आय डोंट वॉन्ट टू मिस एनी. यू आर माय लायफ, यू आर माय लव, यू आर माय एव्हरीथिंग. दॅट्स ऑल. वा वा वा. आई बाबा तुमचो मोग हांव ल्हानपणाच्यान पळयतालो. अजुनूय तो मोग तसोच आसा. उलट थोडो वाडला म्हणल्यार जाता. अभंग मळपा येलो अथांग मोग. आय एम प्राऊड. यू आर अ ग्रेट वुमन. आय लव्ह यू. मन ह्या जगात ग्रेट ग्रेट म्हणपा सारकें कांय ना. ह्या जगात सगळेच ग्रेट फकत हांव सोडून. नो 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 नो. यू आर ऑल्सो ग्रेट फादर. ना जाल्यार तुज्या आईकूच दिसता. कितें? ती सदांच म्हणटा ह्या जगातले सगळे दादले ए ग्रेट आनी हांव म्हाका ए ना बी ना हांव सी ग्रेट. फाटल्या 4 म्हयन्यांत तुवें सिगरेट सोडली न्ही. तेन्नाच्यान तुका हांवें प्रमोशन दिलां. हां ए ना, बी ना, सी ना, तू डी ग्रेट. आई बाबा आता पळय 9 वरां जाली न्ही. आता तुमी जेवणूच चलात हां तयार करता. नाका गो, आमी घरा वचून येऊ. घर कितें पयस आसा. 10 मिनटाचें वॉकिंग. आई आता तुम्ही हांगाच येवन रावात न्ही. आमी हांगा तुम्ही दोगांय थंय. तुम्ही असले म्हणटच घर कशें भरिल्लें भशेन दिसता पळय. तुज्या बाबा पिचाचें. बाबा अरे मन आमी कितें चड पयस रावतात. गाडयेन फकत 5 मिनटांची वाट. फोनाचेर हॅलो मन अशें म्हणून फुडें तूं गाडी घेवन वचत. कितें गो सारा? बाबा तुम्ही जर हांगा रावता पळयली न्ही जाल्यार म्हाका एकटेपणा तरी जाणवचो नाशिल्लो. हांव तुका चडूच एकटेपण जाणवता जाल्यार फोन कर न्हय. आमी वरांची वरां फोनाचेर सारको कशी. सारा इल्ली कॉफी कर न्ही. आई बाबा हांवूच पायता तुमकां गाडयेन. हांव रोखडो भितर वता आनी चेंज करून अरे मन येता रोखडो आयलो. मित्रा, मन मातसो अस्वस्थ कसो दिसलो ना. मन आनी अस्वस्थ. आतां हांगा भोंवतालो आसतालो ताका तो अस्वस्थ म्हणटा. ताजे हांसप उलोवप हाचे बद्दली वचून हांवें ताजे कडेन पळयलें तेन्ना जाणवलें मित्रा. तुज्या दोळ्यांतल्यान कितें एक्सरेस बी भायर सरतात काय कितें? मुखार उबो राविल्ल्या मनशाचो अचूक एक्सरे काडटा. सारा सारा ताज्या आयुश्यात एक ना एक दीस दुःखाचो उबार हाडटलेच मित्रा. ताज्या भावूक मनाक एक अनपेक्षीत धक्को सुद्धा सुनामी येतो जावं येता. मन आनी सारा हांचे लग्न जायत पासून सारा विशीं हेच मत फाटले 20 वर्सां आयकतालो. हे सारा एक समजूतदार बायल कशी आज मेरेन वागत आयला तरी आसतना दर वेळा तुजी ते साराच्या मनात सतत वेदीत चलिल्ले असता. म्हणजे आज वेळ जे कितें ताज्या वाट्याक आयला ताजे परस ताची चड अपेक्षा आसूं येता. अशें कित्या वेळान म्हणटा तूं? फाटले 20 वर्सांत काडिल्ले एक्सरे वेले. प्रत्येक एक्सरे दुखणे वाढत गेल्याचे स्पष्ट दिसता म्हाका. ती चली म्हणजे आपले तेच खरें म्हणटली. मागीर ते खातीर केदेय वाटें लुकसाण जावं मनाक आयला तेच करून दाखोवपी. अशें आज मेरेन केलं हांवें. आमच्या मनाक केन्ना दुखयला? केदार आनी निमाच्या वेळार हिमाचलाची खोस हवयपणाची उमेद म्हाज्या म्हाका केन्ना दिसलीच ना. कित्याक ते म्हाका म्हजे एक्सरे वेल्यान अचूक निदान करपाक दिल्लें ना. पूण तेन्नाच्यान त्याच वेळेर कसले तरी दुखणे ताच्या दोतोनी आसा. पूण ताका आवयपण आयलें तेन्ना ते वयान कितले ल्हान आशिल्ले हें समजून घे मैत्री. तरी आसतना म्हाका दिसता ताका विशेष कितें तरी जाय. ते आमचे कडेन उलयता बरे तरेन वागता आसले तरी कितें आसूं आमचो मन साराक वेवस्थीत सांबाळटा खूब जाता. एखादे बायल मनशेक तिका जाय ते तिच्या फुड्यान हाडून हजर करप म्हणजे बरे तरेन सांबाळप न्हय मित्रा. फाल्यां तिणे प्रत्येक गजाली खातीर हट्ट धरलो आनी मनान आपली सगळी जिडूसपणाक लायली जाल्यार आदर्श घोवाची लक्षणां जाली. कितें आसूं म्हाका तरी दिसता सारा हे बऱ्यांतलें बरें भुरगें. ती दोगांय जाणां जिविताचो आनंद पुराय रितीन घेता आसतना फुडें अशें जातलें तशें जातलें अशें तर्क विचार करून जगपाक कांय अर्थ ना मैत्री. बाबा कॉफी घेता.
आसात? अगो कॉफीपेक्षा ह्याच उत्तर तुझ्या तोंडात ते काय खूप मजा असले. असत हा असत तशें असत पूण तुका घुसपटपाक कितें जालें? केन्ना केन्ना कितें जाता आमच्या सुप्त मनाक खंय तरी आपली स्तुती वा आपले कोणाकय कितें दिल्लें आसत जाल्यार त्या उपकाराची पोच परत परत त्या मनशा कडल्यान जाय आसता. म्हाकाय तशें जालां आसत ना म्हणिना हांव. हो समजूतदारपणाचा गो महिलाच्या संसारात ना जाल्यार हांव कितें उलयलो ताचो भलतोच अर्थ घेवन भलते संगतीत उलयले जाल्यार वादाक तोंड फुट्टलें आशिल्लें आनी मागीर शाब्दीक झगडीच सुरू. बाबा गाडी आता उठात आमची गाडी सुरू करूया. सांगा जेवणी मन येता रे आम्ही. अरे नाका रे मोहन आम्ही वतात हा चाल चाल करीत चल चल ये. चला चल तू यो रोखडीच पाहून ये. म्हाका मातशें म्हणजे अशें काम आशिल्लें. हां पयलीं तुका सांगल्या बरोबर तूं तयार जातालें. आतां दर वेळा तुका वाज येता न्ही. सारा येता गो बाय. हॅलो हां हाव आर यू? हां 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 ए तुका कशें कळ्ळें? हां आतां इतल्या बेगीन ह्या दिवाळी सगळे म्हाका कशें शक्य आसा तें? तशें न्ही म्हणजे म्हाका खोस जाल्या खबर आसा. हॅलो पळय तुवेंच तर म्हाका इतली मदत केल्या न्ही. ना म्हणजे इतल्या वर्सांची म्हजी जिविताची मोख पुराय जाता म्हाका खोस जाल्या पूण मातशें चेपणीक आयला. हां आनी हॅलो इतल्या बेगीन मनाक कांय म्हणू नाका. तशें न्ही म्हणजे म्हाका म्हज्या मनाची तयारी केली. थँक्स फॉर द मिटिंग्स. ओके बरें. म्हजें घर, म्हजो संवसार, म्हजी भुरगीं सगळें म्हजें म्हजें आनी म्हजें. माया मोह मायेचे घट्ट विणिल्ले पास हे सगळें कडेन काडून म्हाका वचचेंच पडटलें. आज ना जाल्यार ह्या जन्माक आनी केन्नाच शक्य जावचें ना. हय काळजाचेर फातर दवरून म्हाका एक धाडस करचेंच पडटलें. म्हाका ह्या मायेच्या पालनांतल्यान म्हणून वचूंकच जाय. हॅलो हां संजय हां हां अरे माझं फिजिक्स जर्नल तुझ्याकडे असं मरे. हां हां ओके हां अरे ना येता हांव आतां 7 जालीं मरे. 7:30 म्हणल्यार पावलो. हय अरे म्हाका बस चुकली. हां आयलो न्हालो तसोच भायर सरता. आतां 7:30 काडूंक जाता 7ंकूच काडूंक जाता तेका हांव कितें करूं? हां हां ओके हय पावलो ओके
चल सी यू मम्मा मम्मा माझं मेस दी हां मम्मा पैची रावली पळयता ल्हान आसतनाचो 7वे 8वेचो केदार आनी आतां येलो व्हडलो केदार ल्हान आसतना मम्माक सोडून खंयच वचपी ना केदार आनी आतां कितें काय म्हणल्यार मित्रागेर रात्रा पेऱ्यान वचून जेवपी केदार मम्मा वचू नाका घे वचना अरे तशें न्ही रे मित्रागेर वच पूण अशें आदल्या पिढ्यान वचप बरोबर दिसना तें मम्मा आं संग्याची आवय सामकी मायेस्त गे हांव जेवता आसतना ताची आवय सामकी म्हज्या म्हऱ्यान बसता हें खा तें खा म्हूण म्हाका विचारीत रावता सद्याचेर म्हाका आमच्या घरा परस वेगळें अशें दिसत ना गे तरी आसतना पैकी मनीस आपल्यागेर येता न्ही म्हणटा खंयच्या बायला मनशाचेर ताण पळय आसात हां भायल्यान दाखोवप जायना इतलेंच खरें हें पळय निमा तर आजूय येवना मम्मा तांच्या स्कुलान ह्या दिवाळे सुटयेन सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन आसा हेटान तयारी चालू तांच्या स्कुलाची नाटकांत मेन रोल निमाचो म्हाका दिसना सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन जायसर निमा घरा कडेन बेगीन येतचे म्हणजे मम्मा रातच्यो 10-11 मेरेन तालिमी चलता त्या शिवाय पुराय कार्यक्रमाचे कंपेरिंग निमा कडेन मम्मा निमा इज अ ग्रेट एक्टिव्ह गर्ल हा ही मम्मा ह्या दिवाळी सुटयेन आमकांय खंय वचपाक मेळचें ना त्या राती हांव निमा काडपाक स्कुलान गेलो न्ही तेन्ना स्टिफन सर म्हणटाले युअर पेरेंट्स विल बी अवर चीफ गेस्ट फॉर द होल फंक्शन दिवाळी सुटी म्हाका कशें शक्य आसा तें कित्याक मम्मा पप्पाच्या कंपनीचो टूर बीन आसा काय कितें आनी मम्मा पेरेंट्स टिचर्स एसोसिएशनान द बेस्ट पेरंट म्हणून तुजी आनी पप्पाची निवड केल्या एडवान्स कॉंग्रॅच्युलेशन्स मम्मा कितें जालें मम्मा काय नाही पण निमा आज तेच म्हणतात नाटकाची यू आर नॉट फीलिंग वेल बरें दिसना तुका अरे तशें ना रे तुज्या पप्पाचो फोन येयलो आज रातची आमी भायर हॉटेलान जेवपाक या काय म्हणून हें पळय तें निमा येवना तुयी हाका वता मम्मा म्हजो फाल्यां लास्ट पेपर हांव आनी संजय रातभर अभ्यासाक बसतले निमा नासल्या नासून तूं चल न्ही पप्पा बरोबर आतां तुका पेपर आसा पूण फाटले खेपे तूं आमचे बरोबर येवं नाशिल्लो न्ही केदार तुका आमचे बरोबर येवपाक आवडना रे आवडटा मम्मा आवडटा मम्मा म्हाका तुजी गाडयेची चावी दी न्ही प्लीज मम्मा Congratulations, Mama. Mama, तुका न्यूज मेळ्ळी? कसली दी बेस्ट पेरंट म्हणून आमच्या ग्रँड सिल्वर जुबली फंक्शना खातीर चीफ गेस्ट म्हणून तुजी आनी पप्पाची निवड. मम्मा, खास तरी आमच्या स्कुलान भोवमान मेळचो म्हणून बरे बरे पयशेकार स्कुलाक डोनेशन दिवन बशिल्लो लायतात. निमा तुज्या फंक्शनाक म्हाका येवंक मेळत अशें दिसना कित्याक न्ही म्हणजे हांव खंय तरी अशें वचपाचें चिंत्तालें ते तूं फुडल्या दिवाळी सुटयेक वच न्ही म्हाका तूं जायच ह्या फंक्शनाक. निमा पळय कितले दिसांनी आतां तूं येता मम्मा मम्मा म्हाका उशीर जाता चावी दी न्ही गाडयेची तेन्ना तूं गाडी घेवन येता हय तशें जाल्यार म्हाका मातशें स्कुलान ड्रॉप कर न्ही हांव 2 मिनटां फ्रेश जावन येता. तूं आतां परत वतलें अरे तालीम ऑर्गनायझींग कमिटीची मिटींग भाडा एक तरी जातली. तूं येता म्हाका व्हरपाक येता स्कुलान? हांव आनी संजय रातभर अभ्यासाक बसतले पयलीं बशिल्ले हां हां काल काल रातचो संजय 1 पर्यंत डान्साच्या रिहर्सल रूमात आशिल्लो आपल्या फ्रेंडा बरोबर. हां तुका उशीर जाता मो म्हाका उशीर जाता चल न्ही बेगीन भायर सर केदार हां मम्मा आनी हें पळय सवकास चलय हां मम्मा निमा येता गे म्हाज्या बरोबर वतना ताका घेवन येता आनी येतना घेवन येता नाका नाका रातचो येवं नाका फाल्यां पेपर जातकच सकाळचोच यो तूं. अभिनंदन करा म्हणजे बेगीन अभिनंदन करा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स पप्पा कॉंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू. आता विचार काय काय पप्पा परीक्षे पयलीं पेपर फुटलो आमी मम्माचें अभिनंदन सुद्दां केलें तुमकां कशें कळ्ळें? हां कॉंग्रॅच्युलेशन बाबा. थँक्यू.
स्कुलांतल्यान फोन कित्याक तू आणि मम्मा ह्या वर्साची बेस्ट पॅरेंट आणि त्या खातीर आमच्या ग्रँड सिल्वर जुबली फंक्शना खातीर चीफ गेस्ट म्हणून निवड. त्या खातीर म्हजे कॉंग्रॅच्युलेशन्स कित्याक हां खरें म्हणल्यार हांवें तुजें आनी केदाराचें अभिनंदन करूंक जाय. आमचे हय. कित्याक अरे तुमी बेस्ट स्टुडंट्स ना आमी बेस्ट पॅरंट. तुमी उनास तवनास जर आशिल्लीं जाल्यार आमी तितली बेस्ट आसून कितें उपयोग आशिल्लो. मागीर तुवें अभिनंदन करत अशें कित्याक म्हटलें तर म्हणजे पेपर अजून फुटूना. हां म्हजें कारण वेगळेंच आसा. आज म्हाका प्रमोशन कम ऑफर म्हणा आमच्या कंपनीच्या जनरल मॅनेजरच्या पोस्टाची ऑफर आयल्या. कॉंग्रॅच्युलेशन्स पप्पा कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. आणि हो पोस्ट हांवें स्विकारचो काय ना हे कंपनीक 3 दिसां भितर कळोवंक. स्वीकार न्ही पप्पा येतो व्हडलो पोस्ट म्हणल्यार चॅलेंज यू हॅव टू एक्सेप्ट इट. येस. त्या थारावपाचो अधिकार द होल राईट गोज टू मिसेस सारा. सारा तुवें सांगलें हांव हो पोस्ट स्विकारलो जाल्यार म्हाका हो पोस्टूच ना. म्हाका जाय फक्त पोस्ट जी पोस्ट तुका मनांतल्यान थापतली करतली तुज्या तोंडात धरिल्ल्या सुखाची सया येतली. म्हाका जाय आनंदी सारा आनंदी भुरगीं आनी खोशे चेडकार. अभिनंदन. फक्त अभिनंदन ना इतल्यान जावचें ना. पप्पा 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 मी भायर वता. भायर भायर खंय? हांव संजयागेर अभ्यासाक निमा स्कुलान रिहर्सलाक. आमची ऑर्गनायझिंग कमिटीची मिटींग आसा. उपरांत तालीम 12 एक तरी जातली. प्लीज पप्पा केदार म्हाका गाडयेन पावयतलो आनी येतना हाडटलो. अरे पूण हांवें फक्त आमचे खातीर हॉटेल बूक केला फक्त आमी. सॉरी पप्पा नेक्स्ट टाइम. बाय मम्मा बाय पप्पा. बाय मम्मा. सारा केदार गाडयेची चावी दिली. तूं रातचो वेळ ताका लायच सांग ना. हांवें नाका व्हरून म्हणपा सारकें बरें उरूं ना ताजें. तो व्हरू काय म्हूण विचारपा इतल्यानूच वडपण आसा ताजें. तरी हांव कितें म्हणटलें तूं. हॅलो एक मिनीट. सारा हॉटेलाचो फोन आसा. भुरगीं ना आमी आनी जेवपाक ऑर्डर घेवपाक फोन केला ताणें. वचूंकूच जाय. म्हाका सगळ्यांकूच घेवन वचपाचें आशिल्लें. तुकाय मूड ना जाल्यार न्ही न्ही म्हणजे म्हाका कितें तरी अशें उलोवपाचें आशिल्लें. हॅलो सॉरी आयचें रिजर्वेशन मातशें कॅन्सल जालें. हो येस थँक्यू. एनी प्रॉब्लम सर? प्रॉब्लेम बीन तसो काय ना. तूं जेवून घेता न्ही? इतलेच बेगीन आतां सुशेगादीन जेवया. पयलीं भायर लॉनाचेर बसून फर्स्ट क्लास खाताली मरे. नाका नाका तूं पयलीं फ्रेश जावन ये मागीर जेवता जेवताच उलोवया. कित्या विशीं उलोवंक सोदता तें तरी सांग म्हाका. एनीथींग सिरियस? मन हांव जर्नलिझमचो कोर्स करूंक सोदतां. म्हाका दिसता कितें भायर मिस घडना काय म्हणून. खरें म्हणल्यार तुवें हो कोर्स ह्या दीस बरो करूंक जाय आशिल्लो. एन्ना खंयचे खंय पावतलें आशिल्लें तूं. कितें तरी आगळ नदरेन करपाचोच खरेंच धैर्य आसता. आपूण करता न्ही ताजें समाधानी मेळटा. हांवूय ताजोच विचार करतां. गुड. हे पळय तूं म्हजो भुरग्यांचो घराचो हुस्को करपाचें सोड. बी फ्री सांग. तुमी एक हो कोर्स सुरू करचे पयलीं म्हाका थोडोसो वेळ. म्हणजे हो जनरल मॅनेजरचो पोस्ट हांवें स्विकारलो जाल्यार म्हाका कंपनीच्या वतीन एका म्हयन्याच्या विदेशी टुरार वचचो पडटलो. खास करून अमेरिका जपान चायना. आनी ह्या टुराक तूं म्हाका म्हजे बरोबर जायना. 1 म्हयनो इतलो पयस तुज्या शिवाय वचून रावप म्हाका जमचेलें ना. त्या दिवाळे सुटयेंत निमाण्या स्कुलाचें फंक्शन जालें की आमी जग भोंवडेर वचपाचें. ओके? न्ही म्हणजे म्हाका हो कोर्स करपा खातीर दिवाळे सुटयेंतूच भायर सरचें पडटलें. तो कोर्स एक 6 म्हयने मुखार गेलो म्हणून कांयच जायना. पण तूं ना जाल्यार हांव टुरार वचचो ना आनी तो पोस्टूय स्विकारना. हांव हो कोर्स फुडें धुकलूंक शकना. कित्याक? म्हाका एडमिशन मेळ्ळा. खंय? हांवें सपनान लेगीत चिंतूंक नाशिल्लें की आतां म्हाका इतल्या व्हडल्या फेमस युनिवर्सिटीन आतां एडमिशन मेळटलें म्हणून. तुमी फकाणां बीन करना न्ही? ना. इतली पयस वतलें? तुवें अप्लाय केला तेन्ना काय म्हणना म्हाका? न्ही म्हणजे हांवें अशेंच अप्लाय केलें. म्हाका एडमिशन मेळचेंच ना हें चिंतूनच हांवें अप्लाय केलें. पूण 4 दिसां पयलींच हें पत्र आयलें आनी इतल्या वर्सांची
सपोन पुराय जाता हे करून म्हाका कितें करचें तेंच कळना जालें म्हण हांवें ही संद न सोडपाचें अशें थारायलां पूण सारा होच कोर्स तूं हांगा मुंबय कलकत्ता दिल्ली हांगा वचूनय करूंक शकता न्ही ह्या युनिव्हर्सिटींतल्यान हो कोर्स करप म्हळ्यार केदें व्हडपण आनी केदें मोठेपण तें जाणा तूं आनी 12वी शिकता आसतना लेगीत ह्याच युनिव्हर्सिटींतल्यान हो कोर्स करप अशें एका चिंतिल्लें सारा तुजें विद्यार्थी जीवन आनी लग्ना उपरांतचें 20 वर्सांचें जीवन हातूंत केदो व्हडलो फरक आसा तूं आतां खूब फूट आमचे पासून पयस वचून रावंक शकना कंपनीन जर कामा खातीर तुका खंयी फॉरेन कंट्रीन धाडिल्लो जाल्यार तूं वचचो नाशिल्लो ना कित्याक वयल्यान तुज्या कर्तुत्वाक एक बरी संद मेळटा बरो वाव मेळटा म्हणून तूं वचचो ना कित्या वयल्यान सारा केदार तूं 12वी करता फुडल्या शिक्षणा खातीर तो भायर खंय तरी वतलो निमाली वनू 11वी तें खंय तरी वतलें अशा वेळार आवय म्हणून तुजी ताका कितली गरज आसा असो तुवें विचार केला पूण दिल्ली कलकत्ता जर वचपाचें आशिल्लें न्ही जाल्यार म्हाका भायर सरचेंच पडटलें आशिल्लें तरी सुटके दिसांनी सणा परबांच्या वेळार आखंत वेळार तूं परत येवंक शकतली ना मदले सुटयेन येतलें रे हांव अमेरिकेच्यान ताजोच विचार तर करता हांव आज दिसता ती व्हडी अडचणी संकटां फाल्यां सोंपतलीं आनी नवी उपरासची ना कित्या वयल्यान ही संकटां अशीं चालू उरपाची ती सोंपतली आनी मागीर हांव भायर सरतलें म्हळ्यार म्हज्या वाट्याक येतलें तें म्हातारपण सारा तुवें सगळो विचार करून न्यूयॉर्काक वचपाचो तुजो निर्णय तुका म्हत्वाचो असो दिसता तर ना म्हणजे तशें हांवें नक्की अशें कांयच थारावना अजून तशें म्हज्या दोळ्यान मुखार अशें कांयच ना पूण मग जो निर्णय घेवप जातलो न्ही तो सर्वस्वी म्हजो स्वताचो आसतलो तूं थंय न्यूयॉर्काक आनी हांवें हांगा कितें करपाचें काय हांवें नोकरी सोडून तुज्या फाटल्यान थंय येवंक अशें दिसता तुका ना सारा ना तूं असो एकतर्फी निर्णय घेवंकूच शकना तुज्या ह्या निर्णयान तुवें तुज्या घोवाक तुज्या भुरग्यांक किकोक करून उडयना तुज्या सपना म्हाका तुका आमच्या कोणाचें कांयच पडिल्लें ना आई म्हणटालें तेंच खरें तुका पयशेपणाचो झटको बी येवंक ना न्ही तुका सगळें जाय तशें मेळ्ळां नोकरी बायल भुरगीं सकाळीं उठना तुका न्यूजपेपर हाडून दवरपी तुका गरम उदकाचो पेलो हाडून दवरपी तुवें निर्माण केल्ल्या ह्या सुखाच्या सगळ्यांत जाय तशी वावुरपी तुजी बायल हातूंत म्हजें कर्तृत्व तें कसलें म्हाका जाय तें हांवें केन्ना करपाचें भुरगे आपापल्या वाटेन भायर सरून वतकच काय तूं रिटायर जावन घरा बसतकच खरें सांगू मग तुवें निर्माण केल्ल्या ह्या सुखाच्या सागरांत हांव एका लाकडाच्या कुडक्या वरी उपेग आसा सुखाच्या धारांनी एका हेवटेन शेवटोवपाचें ना जाल्यार तेवटेन शेवटोवपाचें इतलेंच अशें उपेगा उपेगा मागीर येतलें तें म्हज्या वाट्याक म्हातारपण आनी मागीर हांवें फक्त टीव्ही वयली सिरियल पळयत बसपाचें ना जाल्यार तुका न्हीद लागो म्हणसर तुज्या पांय सुटल्यार तेल चोळीत बसपाचें म्हाका म्हजें अशें भरीव आतांच करपाचें आसा आतां ना जाल्यार ह्या जन्मान आनी केन्नाच ना तुका कल्पना आसची ना मनी खोल मनान जपून दवरिल्लीं सपनां जेन्ना साकार जावचे जाल्यार सोडून दिवप जाता न्ही तेन्ना कितें जाता तें देवाचे उपकार मान आज मेरेन हांव हें घर सोडून गेलें ना म्हणून म्हजो हांवें साध्य करून घेवपा खातीर परत केन्नाच न येवपाच्या तयारीन सारा तुवें आमकां सोडून वचपाचो हट्टी निर्णय घेतला हेंच तुका सांगपाचें आसा न्ही तूं आमच्या सगळ्यांच्या जिणेंतल्यान चोरूंक लागतलें हेंच तातुंतलें सत्य न्ही सारा फाटलीं 20 वर्सां ह्याच काळजाच्या मनशान घट्ट धरीत आमकां फाटीत तूं आमच्या बरोबर वावरलें आमच्या बद्दल तुज्या मनात कसलीच भावना नाची वा सारा वा हे सगळे जेन्ना भुरग्यांक कळटलें तेन्ना सांगताली हे सगळ्या भुरग्यांक मोन हें पळय इतलें सोंपें करून उडोवं नाका तें उपकार करून म्हाका समजून घे स्कॉलर विद्यार्थी ताका फुडल्या शिक्षणा खातीर खंय वचून कितलोय पयसो खर्च करपाची तयारी हांवें दवरल्या रोखड्याच निमाच्या शिक्षणाचो खर्च तातूंत तुजे न्यूयॉर्काक वचप थंयचो अवार्ड घेवपी खर्च हे सगळें म्हजेर पेलतलें अशें दिसता तुका म्हज्या शक्ती भायर वतलें हें सगळें हांसाच वचोंक पडटलें म्हज्या शिक्षणा खातीर तुका एका नव्या पयशाची खर्च करपाची गरज ना म्हज्या नांवान म्हज्या आजयेन पयसो करून दवरला न्ही तो आसा तोय पयसो आमी भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीरूच राखून दवरली सारा म्हणून आज परत पयशे मोडटा आसतना आमी त्या पयशांक हात लावूं ना म्हजें शिक्षण म्हणजे उधळपट्टी अशें दिसता तुका उलट आपली आवय कितें तरी बरें करून भायर सरल्या हातूंत भुरग्यांक वेगळो अभिमान दिसतो ना आनी म्हज्या ह्या जर्नलिझम क्षेत्रांतली झोपय तांच्या जिणेंत केदी उंचाय घेतली ती जाणा तूं मग स्पष्ट समज सारा
एक जर्नलिस्ट म्हणच्यापेक्षा एक आवय म्हणून आपल्या मला सगळ्या भुरग्यांक चड आवडटलें. तुवें मनापासून वचपाचो निर्णय घेतला म्हणजे कोण दुखावता, कोणाचे आपल्या फाटल्यान कितें जाता हाचेर पुराय दुर्लक्ष करून तूं थारायल्ल्या प्रमाणे वतलेंच. तुजो वचपाचो निर्णय बदलूंक शकना सारा. म्हज्या खातीर, म्हज्या निस्वार्थी पवित्र मोगा खातीर. हय म्हण म्हाका दिसता ही संद हांवें सोडपाक जायना. हे पळय, तूं म्हाका अशें फातराच्या काळजाचेर अशें समजू नाका. हांव कितले त्रास काडीन, कितले कश्ट सोंसीन, पूण बेगींतल्या बेगीन हो कोर्स करून बेगीन तुज्या घरान येतलें. फक्त 2च वर्सां मात, फक्त 2 वर्सां. 2 वर्सां? 2 वर्सां कसो जगू हांव तुज्या शिवाय? मदले सुखेर येतलें रे हांव. सांगप सोंपें आसता सांग. ह्या 2 वर्सांत कितेंय घडूं येता, कितेंय बदलूं येता. तुज्या विरोधान म्हज्या हातांतल्यानूय कितें जावं येता. म्हाका तुका शेणून पुसपाचें नासलें. हांव तुजेर प्रेम करता, मोग करता, मनांतल्यान, काळजांतल्यान. हांवूय तुजेर मोग करता रे. मागीर ताकतीक कित्याक? हांवें तुजे दातेपणाचो हक्क केन्नाच गाजवले ना. म्हणून तूं आज वता जाल्यार तुका आडून लेगीत हांव शकना. तूं वेगळोच, कर्तबगार, मन वेळावूर, खर कश्ट सोसून राज सिंहासनाचेर बशिल्लो एक राजबिंब राजा. म्हज्या मनात तुजे विशीं सदांकाळ आदर, माया, मोग सदांच आसतलो. कोणाक कोणाचे उडो पाडपाचें न्ही पूण उडचे पयलीं आपले घरदार, आपलो संवसार कसवचो ना न्ही हाची मात जतनाय प्रत्येकान घेवंक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. कारण तुजे उपरांत हांव तुजो जागो भरून काडूंक शकतलो, भुरग्यांक सांबाळूंक शकतलो. तुवें तुजो निर्णय आज सांगलो बरें केलो. पूण दिवाळे उपरांत जर सांगिल्लो जाल्यार पुनूची दिवाळी तरी तुज्या आनी भुरग्याच्या सांगात वर्सा भशेन आनंदान, पयशेंनी हांसत खेळत मनयत जावची सगळी उमेद आसा. मृदुला रडताय कित्याक? रडू नाका. रडत आसतना सांग पळय. रडू नाका मृदुला. पळय हांव सरासरी तुज्या फाटल्यान. सांग सांग. पूण तूं तुका मारता, जगपाक दिना जाल्यार वचूंदी ताका. असल्या मनशाक कित्याक आडवप आमी? बरें पळय तूं घरा वच. बट तुज्या घोवाक समजावपाचें म्हजेर विश्वास ना म्हजेर आसा न्ही? पळय तुजो संवसार मारचो ना, जबाबदारी म्हजी. ओके? तूं घरा वच. आज मृदुला कामाक घेवन दिशिल्ली? आयिल्ले सच्च्या भशेन रांदून बीन गेला ते. कितें जालें? आज ताच्या भोवान आनी ताच्या पुतान ताका खूब मारलें. काय बरी चली, काय बरी डिशीज करता. कितल्या फाटी सांगलें म्हज्या आवयचें घर थंय रिकामें आसा, थंय वचून राव म्हणून. आपल्या हिकमतीचेर एक धंदो सुरू कर म्हणून सांगलें. आज ताजो घोव आनी ताजो पूत घरांतलें सगळें सामान घेवन दुसरे कडेन रावंक वता. वचूं दी, बरेंच जालें. कारण मृदुला रडून रडून सांगताली आपल्या घोवाक, आपल्या पुताक आपल्या पासून वचपासून आडय म्हणून. आपूण तांचो कितलोय मार सोडची पूण आपलो घोव, आपलो संवसार, आपलो पूत आपल्याक जाय. आपूण तांच्या बगर रावंकूच शकना. ते म्हाका थंय येवन घोवाक आनी पुताक आडय म्हणून लागला. मृदुला गुणेस्त भुरगीं, ताजो संवसार बऱ्या रितीन उबो रावंक जाय. हांव रोखडोच वचून येता. आता इतल्या रातचो?
पप्पा जाय हा तू बेटर संजयचे नाव घेऊ नका अजाणा संजयागेर करून खंयच्या जयागेर वता चल 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 पप्पा कापे पहिली पप्पा पप्पा रेडी यो पप्पा पप्पा किती झालं तू ओगी कित्याक सकाळी ओवाळणी करताना तू ओगी आशिल्लो काय जमना गो कंपनीच्या कामात थोडे प्रॉब्लेम झाले लक्ष थंय आसा तू बस मित्रावर पप्पा मम्माच्या आणि तुझे किती झालं ना तू खऱ्यानेच काय जाऊ ना पळय तू भितर वच आनी भरपूर फोव खा आनी तुज्या म्हऱ्यान म्हाका जाता दवर हांव पळय फोन करता बरें आई काय म्हणता हॅपी दीपावली हे आई पुरो तुझी नाटका दर दिवाळेक तू कसली ना कसली फकाणां करताच म्हाका दिवाळीचे कितें हाडला तें सांग आई भितर करूच प्लीज चल चल मैत्रीण भितर आमची वळणी आताच जाली आम्ही भितरच बसून खाऊ पाहिजे न्ही बस सगळे बेकार असतानाच म्हाका कितें सांगूंक जाय कितें जालें कितें मग तुझ्या आईक बरं ना कितें जाता ह्या दिसांनी तिका झपाट्याने विसर पडत चालला पहिले पहिले म्हाका फकाणाच कशी दिसताली पूण आली सर खूप विसरत चालले रे कोणाक वळखा नाशिल्ल्या भशेन हांव घरांतलें सगळें शेवटून मारप बाबा आज हांव पांयां पडलो तेन्ना म्हज्या फाटल्यातल्यान ताणें हात वगडायलो म्हाका पळोवन हांसली लेगीत ना तूं तुला दाखयना दाखयले गुळयो वखदां चालू आसा या 15 दिसांत म्हाका खूबच त्रास जाले तुजे ते वखी रावप वळखा नाशिल्ल्या भशेन जावप घरांतलें शेवटून मारप आता हांव कोणा कडेन उलोवना तिच्या सांगातान जगतलें हांव तिचे शिवाय जगप म्हाका खूब कठीण वतलें मात ती आनी हांव आतां वेगळीं जावंकूच शकना दिसता तिचे पयलीं हांवूच सोंपता असो दिसता म्हाका हांव आसा न्ही आमी तिका बऱ्यांतल्या बऱ्यान दोतोराक दाखोवया भिवूं नाका रोखडी निवडटली ती आनी अशेंच जाता तिका काय किती झाला बरोबर आई भाव खाताली काय चुकीला ना पकडानी म्हणत आई आपण दिवाळीच्या काळात रडलो मोठी काय केली पप्पा इतलेच उठिले एकदम उठले आणि मेजावरील सगळे सकाळ शेवटीले आम्ही काहीच म्हणू ना पप्पा आई बाबांनी काहीच म्हणू ना तुका लागत नाही शाळ्या तुका लागत नाही आनी अशेंच जाता तिका आनी रोखडीच निवडटली तुम्ही भिवू नका ना भिवू नका नाका आता निवडणुकीर घराच गेलो तिका मैत्रीण आई खाना पडटी बरें जावं तुगेलें बरें जावं आमी हांगा केन्ना आयली आज दिवाळी न्ही मैत्रीण आमी दर वर्स दिवाळेक येतात न्ही हांगा फोव खावपाक सारा साडी मना घड्याळ केदाराक टी शर्ट आनी म्हाका पयशे अशें कितें तरी दिवपाक जाय तांकां
जायना पळे आई पाया पडटा पहिले जाऊ तुझे म्हज्या मनाक सांबाळ तूं खरेंच बरें भुरगें हांवें कितें म्हणिल्लें आसत जाल्यार म्हाका माफ कर तुजे विशीं म्हजें जें ठाम मत जालें तें चुकीचें तूं खरेंच बरें भुरगें सर सदी या आम्ही सर सो किती सो करा सो आई आज राव नाही आणणार राव नाही तो आणणार नाव किती तुझे कितें जालां गे आईचें अशी कितें उलयता ती कांयच कळना रे कितें म्हणून मम्मा मम्मा ती हातूंतल्यान बरी जातली मगे म्हजो मुडूच गेलो हांव आनी आतां खंय भायर वचना केदार दर एकल्याकली आपूण सदांच हें करतलो तें करतलो अशें सदांच दिसता कांय जाणांच्या मना काळजांतलीं सपनां पुराय जातात कांय जाणांची जायनात आनी जांच्या मना काळजांतलीं सपनां पुराय जायनात न्ही तांच्या मागीर मना काळजाक असो मोठो धक्को बसता म्हाका दिसता तुमच्या आईचें बी अशेंच जालां आसूं येता सगळें चित्रूच काडटा असा भशेन दिवाळीची मजा आयलीच ना तुमच्या आई भशेन म्हजी अवस्था अशीच जायत हाचो म्हाका भंय दिसता मम्मा भियो नाका न्ही मा हें पळय ल्हान आसतना पासून ताणें म्हाका जर्नलिजम क्षेत्रांत खूब आवड म्हणजे जर्नलिजम क्षेत्रांत नांव मेळोवचें किर्त मेळोवची अशें म्हाका सदांच दिसत आयलां दिसता म्हजें कर्तव्य तातूंतल्यान पळसळावचें मागीर तूं कर न्ही तुज्या मना सारकें आमची मम्मा ग्रेट जर्नलिस्ट म्हणून कोणाकूय सांगतना आमकां अभिमान दिसतलो ऑफकोर्स मम्मा हें पळया तुमी आतां रोखडीच उंचेल्या शिक्षणा खातीर रोखडीच ह्या घरांतल्यान भायर सरून वतली म्हणटकच आतां हांवें हो कोर्स करपाचें अशें थारायलां म्हणजे मम्मा तुवें आनी हांवें बरोबर कॉलेजीन वचपाचें ना हांव हांगा शिकचें ना हांव वर्ल्डांतल्या एका फेमस युनिवर्सिटीन म्हळ्यार न्यूयॉर्कांत वतलें न्यूयॉर्क अमेरिकेक म्हाका थंयच्या कोलंबिया युनिवर्सिटीन स्कूल ऑफ ग्रॅज्युएशन इन जर्नलिजम हातूंत एडमिशन ना म्हणजे हांवें अशेंच एप्लाय केल्ल्या आनी आतां म्हाका ह्या दिवाळे सुटयेक हो कोर्स करपा खातीर वचूंकूच जाय तूं आनी आमी दोनच वर्सांचो कोर्स रे तो मदली सुटी येतलें न्ही हांव 2 वर्सां इतलें पयस तूं आमकां सोडून वतली मम्मा हांगाच कित्याक शिकला तूं हांगाच कित्याक करिना तुजो कोर्स आमकां तूं जाय मम्मा तुजी माया जाय तूं आमकां सोडून इतले पयस वचून रावूं शकता मम्मा हें पळय शब्दांनी सांगप खूब कठीण तें पूण म्हाका हें करूंकूच जाय न्ही म्हजें एक सपन आसा तें दिसतालें गो मम्मा घरात कितें तरी वेगळेंच जाणवतालें म्हाका कितें घडटा ताचो अदमास सुद्दां येना दिवाळेचे खूब व्हडले गिफ्ट दिले तुवें मम्मा आमकां वचपाचें आनी तुजें निमित्त तुज्या आनी पप्पाच्या मदीं अशें कितें घडलां की तूं आमकां सोडून वता केदार अशें भलते सत्य मनाक हाडूं नाका तें पळय म्हज्या आनी पप्पा मदीं अशें कांयच जावना वी लव डीपली इच अदर पूण म्हाका कोण तरी अशें जावपाचें आसा म्हाका कितें तरी अशें करून दाखोवपाचें आसा आनी तें तुमची कोणाचीच मदत घेनासतना मागीर हांगाच रावून तूं हें सगळें करूं शकता न्ही मम्मा हय मम्मा तूं हांगाच रावन कोर्स कित्याक करना पप्पा पप्पा म्हाका न्यूयॉर्काक वता 2 वर्सां खातीर हें अशें करप बरोबर आसा तिचें सारा खंयच्या दिसा तुवें सांगलें ह्या सगळ्या भुरग्यांक आज दिवाळी दिसा खरेंच इतलें निबर काळजाचें जालें तूं हाची दिवाळीची खोस तरी ताका उमेदीन भोगून येशी म्हाका
नाशिल्लें म्हजे निर्णयान ताका असं म्हजेच चुकलें. निमा केदार हो पुरा एकच बी निर्णय तुमच्या मम्माचा. आम्ही तिच्या निर्णय आड येवची तसो आड येवपाची वाटूच तिणें आमच्या खातीर दवरूं ना. आपूण करता तेंच योग्य अशें समजूनच ती मुखार सरली. आमी तिगूय जाणां तिका एकमुखी पाठिंबो दिलो. ना म्हाका पटना. तुमच्या इतले पळना की निदान आमकां खरें कितें तें तरी सांगचें. मम्मा मम्मा वतात जाल्यार आमकां बरोबर घेवन कित्याक वचना? तुझ्या मनात आमच्या विशीं तिरस्कार निर्माण झाला कित्याक तें आमकां खबर ना. हे पळय म्हज्या जिवा परस हांव तुमची खूब माया करता. पूण म्हाका फुडें कितें तरी बरें जातलें कारण हें करूंकच जाय न्ही. मम्मा आमच्या खातीर तूं तुजो निर्णय बदलून हांगा रावूं शकची ना? आतां हांव हांगा रावलें तरी पयलींच्या भशेन आसतलेंच अशें ना. म्हणजे तुमच्या विशींची जी माया मोग जो म्हजो वचपाक आसतलो तो हांगा आतां रावपाक आसचो ना. बाकीच्यांची आवय आपल्या घरा खातीर आपल्या भुरग्यां खातीर अशें घरांतलें करून खोशेन रावतातच न्हय. म्हाका जर खोस मेळ्ळी न्ही जाल्यार हांव तेंच करतलें आशिल्लें. उपकार करून म्हाका कितें जाय तें करून दियात न्ही तुमी. काय सांगू मम्मा, कितें घडटा तेजो थोच लागना मनाक. तुमची मायेस्त सुंदर तुका जाय जाय अशी दिसपी आमची मम्मा अशें कितें करूंक शकता हाचो विश्वासूच बसना मनात. दोळ्या मुखार एक व्हडलें शुन्य, हाच्या बगर आनी कांयच दिसना. निवा पप्पा एक मृदुला पगारी बायल मनीस जी आमचे खातीर रांदून दवरतली. पप्पान आमचे खातीर खूब केला, केन्नाच कितेंच कमी पडूंक दिलें ना. पूण मम्मा रडपाची वेळ येता तेन्ना पप्पाच्या शर्टान तोंड घालून रडकेशें दिसना. त्या वेळार आवयचेच कुशीन शिरकुचेशें दिसता. सगळें घरदार भरून लागता पूण आवयचो पदर दोळ्यांतली तुका पुसपाक मेळत ना. हाची तरी रिकामेपणान दुसऱ्या घरांत न्हू. हीच आवय आमकां सोडून वता कांयच कारण नासतना, आमचो कसलोच गुन्यांव नासतना. बरें आसा मम्मा, तुज्या खातीर शुभेच्छा. पप्पा हांव आनी हांगा रावूंक शकतो ना. केदार म्हाका तुज्या गाडयेच्यो चावयो दी. केदार आय एम ऑलराइट पप्पा, आय एम ऑलराइट. केदार सावकाश वच, रोखडोच परत यो. केदार हांव येता तुज्या बरोबर निमा प्लीज. चल यो. केदार निवा निवा भुरग्यांची अवस्था पळोवन मन सुन्न जालें. काळजाक पिळी पडलो. तरी आसतना म्हाका वचूंक जखम ताजी आसता तो म्हणसर यातना सगळ्यांकूच जातातूच. दीस वते अशें दुख्ख पयस जालें. काळ हेच ताजें दुख्ख. I love you, Sarah. I will love you forever. तू येसर तुझी वाट पळयत बसतलो हांव. तुझ्या फुडाराच्या दिव्य कारकिर्दीक ह्या घराच्यो मनापासून शुभेच्छा.